Praise God. Praise God. Praise God, praise God, hallelujah. नमस्कार बापाचे तुमच्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बापा आयच्या त्या दिसापासून आम्ही तुका अर्धा दिता आयच्या दिसा सकाळी जावन या घडी आमचेर तुवें आमचे सांगात आसोन हो दीस बऱ्या तरान आमकां उपयोग करूंक कसो फाव केल्ल्या पासून आनी सर विघ्न अवघडान वरांतल्या राखून व्हेल्ल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता. परत या सांजेच्या वेळार तुझे उतार ऐकूंक उतार शिकूंक तुवें आमकां या माध्यमा मुखांतर एकठांय केलाय. पवित्र आत्म्या तूं आमचो कुमकदार आनी मजतदार जावन आसाय. तूं आमकां सता उगडेपी करताय, तूं आमकां शिकयताय. आयच्या दिसा तुझ्या उतरांत असले सता तुवें उगडेपी करचे पासून ते सत आमच्या जिवितांत आमच्या समस्या वेळार हर एका समस्यांत आमकां सुटका दिवच्या पासून आमी तुका अर्घा दिता. पळोवपा तुझ्या पुताच्या कृपे खातीर आनी काकोलती खातीर आनी मोगा खातीर आमी तुका अर्घा दिता. तुज्या कृपेचेर फातयेवन आमी आसा. तूं आमकां चलोवन व्हरताय, कित्याक आमी ना फावो तरी तूं आमकां चलोवन व्हरताय. या तुज्या उदार मोगा पासून उदार काकोलती खातीर उदार कृपे खातीर आमी तुका अर्घा दिता. आयच्या दिसा हर एक सत आमी जाणा जावन आमच्या जिवितान ते वापरून त्या संवसारांत बरे जिवीत जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फाव केल्ल्या पासून अर्घा दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता. मागण्या करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी फात. आमेन. Amen, amen, Praise God. amen. Hallelujah. Praise God, Hallelujah. hallelujah. Yeah. Praise God. Praise God. Hallelujah. आमकां कंत आनी बेन दिसताय आमच्या जिवितांत. प्रेज गॉड. हालेलुया. वय वय जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितांत एकल्याच्या जिवितांत जायते फावटी आमी कितले देवाचे उतरांत आसल्यार थोड्या संगती थोड्या वेळार आमी कंत करता आनी सद्या संदर्भांनी आमकां बेन दिसता. पूण आमी जर तर तांतून रावल्या तर ते आमचे वयर अधिकार चलोवन आमकां देवान कितें दिला ते जिवीत आमी उगडयता. त्या देखून आमी थोडी सता आमी जाणा जाल्यार त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जाता. त्या वेळार आमकां देवाची बसवणी प्रॉमिस आमकां गोत्ता. देवान कितें ताच्या उतरांत बरयला ते आमच्या ह्या 5 इंद्रिया मुखांत आमकां समजोवंक जायना. ताका जाय सगळे इंद्रिया भावार्थ. त्या भावार्था वरवीं मात्र आमी ह्या संवसारांत येवच्या हर एका समस्येचेर जावन दी, कश्टाचेर या पिडेचेर जावन दी, या सैतान आमकां कितें हाडटा ताच्या विरोध आमी जैत रोवंक जाता. जर तर हे भावार्थ आमचे ते ना जाल्यार आमच्या समस्या जावन आमकां जैत रोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तरी एक आमकां भावार्था मार्फत मात्र आमकां समजूंक जाता. आमची जाणवाय वापरून या आमी कितें कितें शिकल्या आमचे कितले डिग्री केल्या जाल्यार ते सत आमकां उगडावपे जायना. भावार्था मार्फत कोण व्यक्ती ते स्वीकार करता या सत मानता ताच्या जिवितांत त्या वेळार तो सत कार्य रुपाक घालता त्या वेळार मात्र ते फलितांश ताका पळोवंक मेळटा. त्या देखून आमी कंत या येताना आमी देवाची बसवणी जर तर आमकां कळीत असल्यार आमच्या समस्या वयर आमकां जैत रोवंक जाता. त्या देखून देव खुशी व्हरता आमच्या कंती वेळार भिया वेळार हांव कोण जावन आसा ताच्या विशयांत म्हाका समजून जायचे. त्या वेळार मात्र म्हज्या समस्या वयर या म्हणजे खंयचेय प्रॉब्लेम जावन पिडे वयर म्हाका जैत रोवंक जाता. त्या देखून आमी देवाच्या उतरांत पळया पयलें
1 Corinthians 12:27 काय म्हणता पळया कोणी बायबल पोस्टर करता प्रेस गॉड वाचिजे की ब्रदर. वाचा सिस्टर 1 Corinthians 12:27 तुम्ही तर ख्रिस्ताची कूड आणि हर एकलोय तिचो सांदो. प्रेस गॉड देवाचे उतार काय म्हणतात तुम्ही तर ख्रिस्ताची कूड वयनी जर तर हे सत म्हाका कळल्यार देवाचे उतार सांगता तर हांव ख्रिस्ताची कूड जाल्यार हांव देवाचो एक सांदो. जर तर ही कूड क्रिस्ताची जाल्यार या कुडींत खंयच्याय वायट सत्तेक समस्याक जावन दी पिडेक जावन दी खंयच्याय अधिकार आसा ना. ना पूण हे जाणा मुसर हांव हे उतार सत मानिना म्हणजे चिंता हांव बदली ना जाल्यार खंडीत जावन संवसारांत तेंचे समस्या म्हजे वयर जैत व्हरतात. उडास दवरया संवसारांत आमकां कश्ट आसात समस्या आसा पिडा आसा हर एक आसा. जर तर आमी संवसारी व्यक्ती परी जियेल्यार हर एक ते आमचे वयर जैत व्हरतात. हे जाणा ही सता आमी जाणा जाता त्या सता प्रमाणे म्हजे आलोचन बदलीत हांव देवाचे उतार सांगता हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा. तर कोणाय सैतानाक जावन दी वायट सत्तेक जावन दी पिडेक जावन दी म्हजे वयर जावन दी म्हज्या कुटुंबा वयर जावन दी अधिकार ना. हे जाणा म्हणसर म्हजी चिंता बदलाना. जर संवसारी रितीन आसा तर खंडीत जावन ते समस्या आमचे वयर येतात. एक उडास दवरया आमी हांवें सांगचे अर्थ कश्ट या पिडा आमकां देवाच्या उतरांत असलेल्या घेना म्हणून सांगना. पूण जर तर आमी भावार्थी जाल्यार या दोळ्याक भावार्थ म्हळ्यार जाता दोळ्याक दिसत्या संगतीचेर आमचे मन ध्यान आमी दवरिना दोळ्याक दिसनातल्या संगती म्हळ्यार आतां देवाचे उतार सांगता आमी क्रिस्ताची कूड जावन दोळ्याक दिसना. दोळ्याक संवसारीतीन पळोवंक हर एकल्या बरी आमची कूड जावन आसा. हर एकल्या बरी आमचे चलन वलन जावन आसा. पूण भावार्थाचे सत सांगता आमी जर तर क्रिस्ताची कूड म्हूण सत मानता जाल्यार भावार्थान आमी सत मानून जाला कशे जिजूच्या कुडीक खंयची पिडा येवना खंयची एक दिसी तो तापा न्हिदोना जाल्यार आमच्या कुडीक त्या खंयचे या संवसाराच्या बादाक येवन वचत. देखून देवान संवसारांत आमकां धाडला या संवसारांत देवाचे गीत या संवसारांत जियेचे म्हणून. त्या देखून तितलेच न्हय जियोंक मात्र न्हय ताणें ताका जाय जाल्ले पुरा ताच्या पुता मरिफात आमकां कर्ण येदळसो दिला. त्या देखून हर एक कितें केला हर एक पवित्र पुस्तकांत बरयला. ते पवित्र पुस्तकांत कितें बरयला ते व्हडले भंडार जावन आसा. त्या प्रमाणे म्हजे आलोचन बदलना जाल्यार या अनेकांची सांगते भावार्थान हांव सत मानिना जाल्यार ते म्हज्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना. त्या देखून आमच्या जिवितांत कंत येवन दी भे येवन दी हांवें पयल्यान पयले जाणा जायते हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा. कशे जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसलो ताच्या जिवितांत ताका कंत ताचे वयर अधिकार सोलोना या भे ताचे वयर अधिकार सोलोना आमकां गोता. जायते फाटी तो काय म्हणटात दोनी रेताना शीस भियेले तो भियोना. जायते संगते वेळार ताणें ताचो अधिकार उपयोग केलो म्हळ्यार तो कोण म्हूण ताका कळीत आसल्यान ताचो अधिकार ताका उपयोग करूंक जालो. तशेंच आमच्या जिवितांत जर तर हांव कोण क्रिस्तांत हांव कोण जावन आसा देवाचे उतार म्हजे विशयांत कितें सांगता ताच्या विशयांत समजून आसल्यार मात्र ताणें दिल्लो तो अधिकार तो उपयोग जाता. आज आमी एका हॉस्पिटलाक गेल्ले एक येजाक विसरलो हांव आनी पदराप गेल्ले त्या जाणा सिस्टर भयण म्हणाली देवाची खुशी म्हणाली एक यंग सिस्टर म्हण म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमकां सत कळीत नासता त्या वेळार आमी असली उतरां उलयता. ते जाणा आमकां सत कळीत जाता आमी असली उतरां उलयना. ते जाणा आमकां आमी पाद्रापान मागीर काय केलें एक देवाचे उतार काडून दाखयले 1 Peter 2:24 देवाची खुशी काले म्हणून देवाची खुशी काले म्हणटात आमी भलायकी वंतू आमी पिडेस न्हय. जर तर आमी चिंता
ही देवाची खुशी जाल्यार आमी त्या प्रमाणेच आमची बॉडी काम करता, त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत रिजल्ट पळोवंक मेळटा. जर तर म्हजी चिंता हांव बदलोवंक तयार आसा जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे खंडीत जावन केदाळ हांव ते भावार्थान सत म्हणून उसारता जाल्यार खंडीत जावन 100% म्हज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत ते रिजल्ट पळोवंक मेळटा. तेका लागून आमी जर तर खाले ल्हानपणान आमी शिकल्या ताचेर आमी वदून आसोंक जाल्यार कितें ताणें शिकयलां तें सत म्हणून फातयलां जाल्यार आमच्या जिवितांत बिलकुल देवाचें जिवीत आमी अनुभव करूंक शकना. उडास धरया देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची चिंता या आलोचन आमी बदलूनचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. हालेलुया. उडास धरया आमी क्रिस्ताची कूड. ते घट्ट आमच्या मनांत आसा आमी क्रिस्ताची कूड जाल्या उपरांत खंयचेय वायट सत्तेक जावन दी, वायट संवसाराच्या कितें खंयचेय व्हायरस आयला ते क्षणान मरण येता जेजूच्या नांवान. खरी एक पिडा जावन दी, खाले जावन दी, आमचे बाजा करूंक साध्य ना. केदाळा आमचे आलोचन देवाच्या उतरांत आमी भावार्थान सत मानल्या वेळार आलोचन म्हणजे चिंता हांवें बदलल्या वेळार केदाळा मात्र ते कितें हांव चिंतून आसा देवाचे उतर कित्याक गुता आमकां देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. दोन दारीच्या तलवारी प्रास सड कातरूंक शकता. ताच्यागी सड कातरयता म्हणटा. दोन दारीची तलवार आमकां जाता तशें तेणे कातरयता, ताच्यागी सड देवाचे उतार कातरयता. तर देवाचे उतार मात्र आमच्या जिवितांत वायट बरें आनी कितें मात विंगड करूंक शकता. त्या उतराक मात्र सकत आसा. ते उतार म्हज्या जिवितांत जिवे जायचे जाल्यार हांवें ते भावार्थान सत मानचे आनी एका रितीन सांगचे तर सत मानून म्हळ्यार म्हजी चिंता बदलून म्हज्या जिवितांत हांवें खऱ्या रुपाक घालचे. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 आमी मुख्य उतार पळया. रोमन्स 12:21. वाचा सिस्टर. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात, मगर बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. देवाचे उतार खाले म्हणटा वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात म्हणटात. आमकां वता संवसार जायते वायट आसात. वायट सांगचे तर जायत्या तरांची पिडा, समस्या, प्रॉब्लेम पुरो वायट आमच्या जिवितांत आसात. पूण ताणें आमकां पाडाव करूंक आमी सोडून वचो म्हणटा देवाचे उतार. केदाळा जाता केदाळा आमकां कळी जाता हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा, हांव देवाचें मंदीर जावन आसा, देवाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता, जेजूस म्हजे भितर जियेता, हांव विंचून काडलेलो, हांव रयाळ याजकी वर्ग. हे केदाळ हांव जाणा जाता केदाळा मात्र त्या वायटान आमचेर पाडाव करिनातल्या बरी रावूंक जाता. देवाचे उतार सांगता वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. जर तर आमी सोडल्यार करता. केदाळा वायट आमचेर पाडाव करता म्हळ्यार जर तर ही आमकां सताची सारकी मायेत वळख नासल्या वेळार वायट आमचे वयर पाडाव करता. आमकां जाता जायते फावटी तुमकां अनुभव आसा बरो, जायते म्हणटा ती पिडा देवान दिल्या हांव सोंसतां. खंडीत जावन वायट आमचेर पाडाव करता. कश्ट, दुबळेकाय. देवाचे उतार म्हणटा दुबळेकाय शिराप. आमी चिंता देव दुबळो आमच्या पसून कश्ट जाला, आमी कश्टाचे जिवी जियेचे. जर तेले पुरा चिंता बसल्यार खंडीत जावन आमी खायला चिंता आमी भावार्थान ते पातयला ते आमच्या जिवितांत जाता. जर तर आमी कितें देवाचे उतार नेगेटिव्ह आसा पातयलें ते आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार खंडीत जावन हांव भावार्थान सत मानल्यार देवाच्या उतरान कितें बरयलां तेय म्हज्या जिवितांत जाता. पूण निर्धार घेवचो हांव म्हजो. हांव खंयचेर अवलंबून आसा. हांव देवाच्या उतराचेर म्हजें घर बांदता की ह्या संवसाराच्या उतराचेर. जर तर देवाच्या उतरार बांदल्यार खंडीत जावन हांव ते अलौकीक जिवीत पळयता. ह्या संवसाराचेर बांदल्यार म्हाका रिजल्ट खंयचे येता संवसाराचे मात्र येता. तर देवाचे उतार म्हणटा वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. कशें सोडिनाकात? भागार देवाचे उतार सांगता बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरचें म्हणटा. बऱ्या वरवीं वायटा वयर तुमी जैत वरा. आतां बरें म्हळ्यार खालें, बरें म्हळ्यार खालें, बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा म्हळ्यार
देवाच्या उतराप्रमाणे आम्ही उलोवंक जाय. हा देवाचे उतार बरे जीवे आनी क्रियात्मक वय न्ही. आमचो देव बरो देव वय न्ही. वय, बरो देव आमकां बरें करता की वायट करता? बरेंच करता. बरें करता वय न्ही. तर बरो देव आमकां बरो करता जाल्यार त्या बऱ्या देवाक हांव खाल्याक एलिपूर आलोचना करता हे देवान म्हाका दिला आसतलें, म्हजो परीक्षा करता आसतलो पिडा सोसोंक या खाले. कित्याक म्हळ्यार ह्या बऱ्या देवाची खरी वळख म्हाका जावना. ते जाल्यार बऱ्या देवाची खरी वळख म्हाका जाता ते जाल्यार मात्र देवान कितें म्हजे खातीर बरें केलां ताच्या पुता मरिफाद ते म्हज्या जिवितांत अणभव करूंक जाता. जर तर ते देवाची खरी वळख ना जाल्यार देवान कितें परा केलां ताच्या उतरांत हांव वेळ कसिना जाल्यार स्वताची शिकवण हांव आयकना जाल्यार खंडीत जावन हांवें खाले पातयेलां आनी कोणें कितें म्हाका सांगलां ते पातयेवन जियेल्या वरवीं म्हाका बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरूंक जायना. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बागार बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरा. बरें करतना आनी करची सांगचें जर कोणी जर तर आमकां वायट करता जाल्यार आमी ताका बरें करीचें. जर तर एकलो विरोध म्हाका करता जाल्यार या रागाक खारण जाता जाल्यार या बोगसूंक तयार ना जाल्यार ते जाल्यार हांव बऱ्यो कामां करता देवाच्या उतरा प्रमाणे. ते जाल्यार देवाचे उतार खाला म्हणटा बऱ्या वरवीं वायटा वयर तुमी जैत व्हरतात. जर तर वायट करतल्याक हांव वायट करता जाल्यार निंदा करतल्याक हांव निंदा करता जाल्यार म्हाका बोगशिनातल्याक हांव बोगसाणें दिनासतना रावता जाल्यार म्हाका बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरूंक जायना. ते जाल्यार एक वायट करता ते जाल्यार हांवें खालें करूंक आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे बोगसूंक आसा मोग करूंक आसा. आमकां सांगूंक सुलाभ पूण सदांच संदिवशांनी आमी बरें करच्या बदलाक आमी वायटच करता. पूण देवाक जावं अर्गां पवित्र आत्मा तेस्त घडये आमकां उगडापे करता हांवें करचें सोगू हांवें त्या जाग्यांनी हांवें चिंतवंक आसा. तुमचें न्ही म्हजे विशयान सांगचें थोडे फावटी आमी थंय फावटी गाडयेर येताना मस्त पडी जाता सडान कोण येयल्यार आमच्या महिन्यार खालेली आसता. आमी काय करता सडान जालें सोडना आमी काय करता ताका उलोवंक येता. कित्याक आमी त्या जायते संसारी रितीन आसता मायंड. त्या देखून देवाचे उतार खाले म्हणटा जोशुआ 1:8 धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या गलनाकात वंटाचेर आसूं आनी दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. पयली त्या जाल्यार मात तूं सफळ जाताय आनी तुका जैत मेळटा. जर तर एक घडये आमची चिंता आमी देवाच्या उतरा भायर व्हेल्यार इमिडिएट आमी संसार रितीन काय म्हणटात कार्यरुपाक देंवता. त्या देखून व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी सडावत जावन देवाचे उतरां निरंतर आमच्या तोंडार आसल्यार बरें या एटलिस्ट आयकल्यार बरें. जर तर आमी खाली आसता जाल्यार खंडी जावन आमची चिंता तेणे वचोन थोड्या संदर्भांनी देवाच्या उतरा विरोध वचोन आमकां बऱ्या वरी वायट बऱ्या काय म्हणटा देवाच्या उतर बागार बऱ्या वरी वायटा वयर जैत व्हरूंक साध्य ना. ते जाल्यार देवाच्या उतरांत आसता हांव ताच्या प्रेझन्सार आसता हांव देवाच्या उतरां सांगता ताच्या आजारपणार गुडे दोंगर मेणा बरी करता. ते जाल्यार ताच्या प्रेझन्सार आसता हांव ताच्या उतरांक आमी वेळ करता हांव पवित्र म्हणजे सत्तेन बऱ्या वरवीं आमी वायटाचेर जैत व्हरूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुखार निवळ पळया 1 John 4:4 काय म्हणटा पळया. 1 John 4:4 पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. प्रेज गॉड. देवाच्या तू पूर्ण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची आमी खंयची देवाच्या घराण्याची पूण आमी देवाच्या घराण्याच्या बरी जियेतावंगी चलतावंगी देवाच्या घराण्याच्या बरी आमी उलयतावंगी. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची म्हणटा देवाचे उतार देवाच्या घराण्याची त्या कपाटी प्रवाह जे जैत वेल्ली
कारण कित्या म्हळ्यार त्या कापाटी हे वायट शक्तीचेर जावन दी ह्या सैतान आमी जैत वेली कित्याक कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक जावन आसा. प्रेज गॉड. देवाचे उतर सांगता तुमचे सवे आसा तो आत्मो आमच्या भितर आसा देवाचो आत्मो जिजूचो तो आत्मो संवसारांत एक खोटा आसा आत्मो ताच्या आत्म्या प्रास बलिश्ट बळादीक जावन आसा म्हणटा देवाचे उतर. पूण आमी थोडे फावटी काय करता म्हळ्यार आमच्या भितर आसलो आत्म्याच्या की संवसारांतलो आत्मो आमचे वयर जैत व्हरता. कित्याक म्हळ्यार आमची चिंता पळय जायते फावटी आमकां दोळ्याक काळें दिसता त्या संगतीचेर चड आमी गमान वेल्ल्या वरवीं ते आमकां रियालिटी दिसता पूण दोळ्याक दिसना. देवाचे उतर सांगता तुमचे भितर आसा आत्मो. आमकां कोता देवाचो आत्मो आमच्या भितर आसा आमी देवाचे मंदीर जावन आसा म्हणून आमी वाचले आमी क्रिस्ताची कूड जावन आसा. त्या देखून देवाचो आत्मो आमच्या भितर आसतना ह्या संवसारांतलो खंयचोय खोटो आत्मो जावन दी खंयचेय वायट आत्मे त्या की आमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. तर चलयता जाल्यार म्हाका ह्या विशयांत समजून येना म्हजे भितर असलो आत्मो संवसारांत असल्या आत्म्याच्या की बलिश्ट जावन आसा. कित्याक म्हजेच भितर असलो आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो जावन आसा स्वताचो आत्मो जावन आसा. त्या आत्म्या मुखार खंयचीय वायट सकत जावन दी काळोखाची सकत जावन दी अधिकार व्हरोवंक शकना. प्रेज गॉड. म्हजे भितर तो आत्मो आसा म्हणल्यार म्हाका पयल्यान पयले समजून जायचे म्हजे भितर आसा तो आत्मो खाली आत्मो मात तो बलिश्ट जावन आसा. कोण ह्या संवसारांत आसलेल्या खोट्या आत्म्याच्या की ह्या संवसारांत कितलेय खोटे आत्मे आसूं करूं नाना तराचे पूण त्या आत्म्याच्या की म्हजे भितर आसा तो बळादीक जावन आसा सत्यवान जावन आसा एकदम पॉवरफुल जावन आसा. ते हांवें जाणा जायचे. कशें जेजून हर एका वायट स्पिरिटाक कशें फर्मायलें तेजे पिडेच्या आत्म्याक दुश्ट आत्म्याक ताणें फर्मायलें तशें आदीच्या रोगाक ताणें उलयलो. हर एक ताच्या भितर बळादीक आत्मो आसलो. त्या देखून आमच्या भितरय कोण आसा बळादीक आत्मो जावन आसा. ते आत्म्यान आमी ह्या संवसारांत असल्या चड खोटे आत्मे कित्याक हे आत्मे आमकां दोळ्याक दिसनात. दोळ्याक दिसना हे आत्मे काले जावन आसात नाना तराचे आत्मे आसात. रागाचे आत्मे जावं पुरो या खंयचीचे आत्मे जावं पुरो या दुस्मानकाय जावं पुरो पिडेचे आत्मे दुश्ट आत्मे आनी मस्तू आसात. नाना तराचे आत्मे आसात वायट खोटे आत्मे. ताच्या की आमच्या भितर कितें आसा तो आत्मो देवाचो आत्मो अदीक बळादीक बलिश्ट जावन आसा. तो एक वांटो जाल्यार आमच्या भितर असलो आत्मो कोरोडांनी म्हणजे त्या रितीन बलिश्ट जावन आसा. पूण आमची चिंता आमी थोड्या फावटी खाले करता म्हळ्यार तो आत्मो आनीक बलिश्ट चिंता जायतेपणा उल्या तेवढे तो सैतान म्हाका सोडना. तो फाल्यां म्हणजे आयका लागीं तुमी सैतान तो तशें करता अशें करता आमकां गुंतून आमच्या भितर खंयचो आत्मो आसा कोणाचो आत्मो आसा ते आमकां कळीत नासल्या वरवीं आमी काले करता त्या आत्म्या विशयी उलोवचे बदलाक कितें देवान कितें उडयलो पोरो शिकवण्या वेळार सांगलें पाद्राबाक त्या खोट्या आत्म्याक काले डिस्ट्रॉय केला नाश केला. त्या आत्म्याक ताच्या विशयान आमी चड उलयता तो म्हाका सोडना फाल्यां मनीस प्रॉब्लेम जाता. त्या आत्म्याक जेजूच्या नांवान बागून घालून म्हाका पदवी दिल्या. जर तर पदवी वापरिना जाल्यार म्हज्या जिवितांत तें बरेंपण पळोवंक साध्य ना. आनीक आमी उडास गरजे कित्याक म्हळ्यार जायते जाण देवाचे उतार फाती येतात पूण उसारिनात. जर तर आमच्या जिवितांत देवाचे उतार हे बसवणी प्रॉमिस आमी उसारना जाल्यार ते उतरांत असले जिवीत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जायना. जर इथे म्हणटात वय गोत्ता आमी फाती येता म्हणटात. फाती येयल्यार कोणा देवाचे उतार सांगता रोमाकारांक बरयल्या 10व्या अध्यायांत 8वी ओळ देवाचे उतार तुज्या लागीं आसा कितें आसा तुजे वंटार आनी काळजार इम्पॉर्टंट. ते उतार काले करिजे काळजार सत म्हणून तोंडार उसारिजे उसारणे वरवीं आमकां गोत्ता देवाचे थारान म्हळ्यार साल्वेशन लागता. ते जाल्यार आमकां साल्वेशन म्हळ्यार आमकां गोत्ता हर एक भलायकी समृद्धी अभिषेक आनी सुटका कितें जाय जाल्यार आमी काळजार सत मारून केदाळाक देवाचे उतार तोंडार उसारता तेन्ना ते मात्र कार्यारूपाक येता. ते एक नियम जावन आसा ते एक सिस्टम जावन आसा. आमकां गोत्ता तशें संवसारांत नाना तरांचे नियम आसात. त्या रितीन देवाच्या राजांत
कितें आसा ते म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करीत जाल्यार पयल्यान पयलें ताजी देवाची उतराची समजण जाणू कालदां सतमानून वावरताना उसारताना कितें देवाच्या उतरान बरयलां तें म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. ताचो उडास धरया. देवाचे उतर सांगता, तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे असलेले आत्म्या प्रास चड बळा देख. तितलेंच न्हय, तुमी देवाच्या घराण्याची उडास. आमी कोणाची? संवसाराची न्हय, आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. आमी देवाची घराण्याची जाल्या उपरांत आमी देवाच्या घराण्याच्या बरी आमी जियोंक आसा. त्या प्रमाणे म्हजी चिंता आलोचन हांवें बदलोवंक आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय कीर्तन 23:4 काय म्हणटा पळया. कीर्तन 23:4. 23:4. हलक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसल्यांच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. प्रेज गॉड. देवाचे उतर पळया. हलक्या फलक्यान हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. कोण आसा म्हजे सवे? जेजू देवाचो आत्मा. जेजू जेजू आसतना आमकां भंय आसा गे? ना. ना वय गे. पूण शिसांक बेन दिसलेली. एक फावटी दोनयर येताना वारे वादळ येयले वय गे. वारे वादळ येताना जेजू तांचे संगत आसलो. जेजू जेम काडटालो, न्हिदून आसलो. पूण हे वारे वादळ पळोवन भियेले. कित्याक तांचे सवे आसा. जेजून कितें केलां ताणें जायत्या फावटी दोळ्यांनी पळयलां जाल्यार जालें तांचे प्रॉब्लेम, तांचे फोकस समस्येवर गेले. आमच्या जिवितांत जायत्या फावटी अशें जाता. आमकां कोता देवाचे उतर सांगता, देवाचे हलक्या फलक्यान हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसा. तूं म्हजे सवे आसा म्हणून गत्त आसा जाल्यार थोडे फावटी काय जाता म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत जियेल्या वरवीं, संवसाराक चड लबून जियेल्या वरवीं कितें दोळ्याक दिसता ताचेर फोकस केल्ल्या वरवीं ते आमकां रियालिटी दिसता. एक देवाच्या उतरा प्रमाणे काय म्हणटा, कितें दोळ्याक दिसता ते तात्कालीक म्हणटा, दोळ्याक दिसना ते शाश्वत मेळटा म्हणटा देवाचे उतर. आमी काय करता, सडावत दोळ्याक काय दिसता ताचेर बिलीव केल्ल्या वरवीं, ते सत मानल्या वरवीं आमकां ते रिजल्ट पळोवंक जायना. केदाळ हांव सांगता, देवाचे उतर म्हणटा, खंयचेय जावन हलक्या फलक्यान जावं चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. ते जाल्यार देव म्हजे सवे आसा, ते जाल्यार हर एका संगतेन हांव जैत येवं जाता. कशें झुजय सांगता देव आसलो आनी हाती घेतलेल्या हर एका कामांत तो सक्सेसफूल जालो. देवाचे उतर सांगता, तो गेल्ल्या कडेन हर एका कडेन देव ताचे सवे आसल्या वरवीं ताणें हाती घेतलेलें हर एक काम फळादीक जाता. तशेंच आमच्या जिवितांत देव म्हजे सवे आसा म्हळ्यार हांव चिंता भोंवता सत मानता जाल्यार देवाचे जिवीत ह्या संवसारांत हांवें जियोंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 2 Corinthians 1:3-4 घालात. देवा आमच्या बापाची आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमकां लाभो. देवाचे उतर घेता. देव आमच्या बापाची आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमकां लाभो. आणि तुमचे पासतो हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दिता. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दिता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. 2 Corinthians घे. पहिले पत्र. सेकंड Corinthians घाल सर. 1:3-4. सदैव जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप आणि सर बुजवणेचो देव, आमच्या
आमच्या कंती दुखीने तोच आमकां बुजवण दिता देखून आमकां लाभलेले बुजवणे मारिपात सकट तरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजवंक आमी सकता. प्रेज गॉड. काय म्हणटा 3 सदैव जावं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बापू तो खाकोळटीचो बापू आणि सर्व बुजवणेचो देव. आमचो बाप कोण जावन आसा? काकोळट म्हळ्यार आमकां कळयता वेगळी देवान कितें आमकां फावो आसतले ते दिवन आमकां शिक्षा मरण आसले आमकां दिवना ती जावन आसा काकोळट. तितलेंच न्ही, तो बुजवणेचो देव आमकां बुजयता. तो हर एका संदर्भान जावन दी तो आमकां बुजवण दिता. संवसारांत आमकां कोणी बुजोवंक सकना. तेंचे समस्या जावन दी कश्ट येतना फकत देवा मार्फत मात्र आमकां खरी बुजवण मेळटा. केदाळा हांव देवाचे उतार भावार्थान सत मानल्या वेळार ते म्हजे सत म्हजी आलोचना बदलितना खंडीत जावन ते उतार म्हाका बुजवण आनी धैर्य घटाय दिता. आनी मुखार म्हणटा आमच्या खंती दुखींनी तस्सो आमकां बुजवण दिता. प्रेज गॉड. संवसारांत आमकां कोणी त्या देवा बरी आमकां देवाच्या उतरा मार्फत मात्र एरेंतल्यान बुजयत न्हू कोणी आमकां बुजोवंक शकना. आमकां गोत्ता तुमी पळयलें जावं तुमी मिनिस्ट्री घेतना पळया फस्ट येताना बारीक एक ओजे खाणवून येतात. केदाळांनी ती स्वता कळीत करता देवाच्या उतरा मार्फत ते खाले मेळटा. तांकां ते बुजवण मेळटा, एक समाधान मेळटा. खाले की ओजे एक देवण दिल्या बरी हळू जाल्ले एक अनुभव आसता. कित्याक एक शांती समाधान एक संतोष एक परत उल्हास अनेक रितीन सांगलो सांगचे बरवसो गेल्लो फाटी परत देवाचेर बरवसो फाटी येता. बरवसो मूळ जावन आसा. बरवसो तांणी सांडलो आनी आशा निराशा आसली तांच्या मतीर. त्या वेळार आमी देवाच्या उतरांत दिताना तांकां ती बुजवण मेळटाना हर एक ताणें हे साध्य आसा म्हणल्यार ताणें परत तांकां एक धैर्य देवाच्या उतरा मार्फत मात्र ते मेळटा. ताका म्हणटा देवाचे उतर आमच्या खंयची दुखींनी तस्सो आमकां बुजवण आमकां कोणी बुजवण दिवंक शकना संवसारांत. इल्लें सांगल्यार तोंडा उतरां जायना. केदार देवाच्या उतरा मार्फत बुजवण मेळटा. देव त्या उतरा मार्फत उलयता. वर हांव एकलो वॉटर मेळटा तो म्हाका अशेंच म्हणालो देवाचे उतर नासलो मनीस. हांवें लास्ट टायम सांगलें तो कितें काले की हेच्या बरी जालो डेस्परेट जावन गुर्तू ना काले म्हणून तो म्हणटा तुज्या मुखांत देव म्हजे लागीं उलोवन आसा. तुज्या मुखांत देव म्हजे लागीं उलोवन आसा. केदार आमी उलयता ती देवाची उतरां ते जिवे आनी क्रियात्मक केदार थंय आमी स्विकार करता जाल्यार ते भावार्थान आमी खाणूंक तयार आसा जाल्यार भावार्थान आमी सत मानूंक तयार जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत रिजल्ट पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. तितलेंच न्ही मुखार म्हणटा देखून ताचे ताण आमकां लाभलेले बुजवणे मार्फत सकड तराच्या कश्टांक सकड की इल्ले न्ही सकड पळय हर एक तराच्या खंयचे देवाच्या मुखार हर एक हे टू काय म्हणटात देवाक कॅन्सर ओडले तशें कांय ना. ते आमकां दिसता पूण देवाक दोनी एकच कळ्ळें न्ही. सकड म्हणटा देवाचे उतार हर एक खंयचेय पिडा जावन दी कस समस्या जावन दी काय म्हणटा देवाचे उतार देखून ताचे ताण आमकां लाभलेले बुजवणे मार्फत सकड तराच्या कश्टाक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी सकता. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे काय जाणा आमी पयले ताचे ताण बुजोवन घेतल्या देवाच्या उतरा मार्फत आमचे भावार्थान सत म्हणून म्हजी आलोचना हांवें बदलिला आनी म्हज्या जिवितांत कार्य करपाक गेला ते हांव हेरांक सांगतना तांच्या जिवितांनी ते आमी आमचे जाल्ले बरेपण पळोवन देवाचे उतर कार्य करपाक आयिल्ले पळोवन तांच्या जिवितांनी ते देवाचे उतर कार्य करपाक येताना तांकांय तातूंत बुजवण मेळटा. प्रेज गॉड. त्या देखून म्हणचे देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक केदार आमी ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसले उतार वापरता जाल्यार खंय जीव ना ते जीव येता. क्रियात्मक हे क्रिये करना काम करना ते काम करता. कितें दोन जाती तलवार खात्रिता ताची सड खातोंक शकता. आत्मा आनी प्राण आडाचो सांद सार सहित मेकळे करता. देवाच्या उतरां मात सकत आसा. सार बोवन न्यारो म्हणटात तेय वचून मेकळे करूंक ताका सकत आसा. आनी काळजाच्या यात्रेक आनी मोनाची चिंता आमच्या खाल चिंता काळजांत कितें अत्रेक आसा हर एक जावन देवाच्या उतराक कळीत जाता. कित्याक आमच्या भितर असले पुरे आत्मीक दोळ्याक दिसना पूण देवाचे उतर आत्मीक जाल्ल्या वरी ताका हर एक कळीत जाता. कित्याक देवाचे उतरच देव जावन आसा.
केदारा देवाचे उतरा मरिफत आम्ही झुजताव केदारा मात आमकां समस्या जावन परिहार मेळटा जायते फावटी आमी खाले करता म्हळ्यार समस्या प्रॉब्लेम येताना आमी हँडल करता आमचें काम न्ही आमी हँडल करूंक गेल्यार आतां बॉक्सिंग मॅचा वेळार आमी रिंगाक गेल्यार आमी कंडिशन वता केदार आमी भायर रावल्या जाल्यार भायर म्हळ्यार बॉक्सिंग आमी देवाचे म्हणना आमी केदारा देवाची उतरां उलयता उतार म्हणलो देव दिवसून दिसता आमकां कोत्ता जोशपट त्या जिवितांत कितें जालें ते गिराय ताचे विरोध येताना ताणें कांय करूना देवाच्या प्रवाद्यान सांगल्या बरी हे झूज तुमचे न्ही म्हजे ताणें मुखार गेले आनी देवाची स्तुती केले तांचे मदेंत ते झूज करून नासतले त्या रितीन देवाचे उतार म्हणटाना आमी झुजाचे म्हणना आमचें एकच काम भवार्थान आनी उसार जाले उसारले उतार म्हळ्यार देवच ते उतार वचून ते झुजता कितें ताणें बरयला ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता केन्ना हांव देंवता जाल्यार थंडी जावन हांव मार खाता हांव चलवता केन्ना हांव देवान दिल्ले ते काय म्हणटात नियम वापरता जाल्यार काल सत थोडा उसार जाला हांगा रिंगाक देवाचे म्हणना भायर रावनूच हांगा जावन तुलोवन देवाचे उतरान खाले आसा म्हणजे म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या खातीर आमी देवाच्या उतराक चड आनी चड मात दिवया आनी संसार काले सांगता ताका आमी लक्ष दिवचें नाका संसारा प्रमाणे जियेल्यार आमकां कोत्ता रोमन्स 12 दुकान म्हणटा त्या संसाराची साल तुमी आदारी नाकात बघा तुमची मोना नवी जावन दी मोना जावन दी त्या वेळार तुमचे जिणेचें रुपांतर जाता देवाची खुशी कितें आनी ताका बरें कितें मानता तसलें तुमकां सोदूंक जाता जर तर हांव संसाराची साल आदारता जाल्यार थंडी जावन म्हजी मोना संसार साली प्रमाणे आसता केन्ना हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे ताची साल आदारता जाल्यार हांव ताका देवाचे उतार म्हणटा इमिटेट टू क्रायस्ट म्हणटा देवा सारकी जाया आमी कशें संवसारांत हेरा सारकी जावन पळयता आमकां देवाचे उतर सांगता आमी देवा सारकी जायची ताका इमिटेट करीत केन्ना आमी ताका इमिटेट करता ताणें कितें केलां कशें उलयलां ताणें बापाक कशें स्विकार केला बापाचे उतराक कशें विधेय जाला तशेंच हांव देवाच्या उतराक विधेय जाताना हांव ताका इमिटेट करनासता जिजून कालें केलां तें हांव करतना तो केल्ल्या बरी करतना म्हणजे जिवितांत आमी ताचे सारकी जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पण नेक्स्ट आमी उतार गेल्या ಐಸಾಯ 54:14 54:14 नितीवंतपणाचे बुन्यादीचेर हांव तुका थीर करतलो दवदणेतावन तूं पयस आसतली कसल्यांचो बे तुका आसचें ना आकांतांत तावन तूं पयस आसतली तो तुजे साची ओके वस 15 वाचचे गे तो तुजी साची ना कोण तुजेर आक्रमण करीत जाल्यार म्हजो हात तांतू आसचो ना जो तुजेर आक्रमण करता तो तुजे मुखार पडतलो नेक्स्ट 16-17 इंगळ्यांचो उजो फुंकून आपल्या उपयोगाक पडता ते हत्यार करतेल्या व्यवहाराक हांवें रचला सगळ्याचो नाश करतेल्या विद्वांसांक रचलोय हांवेंच 17 तुजे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर प्रेज गॉड 14 गर्ल्स सिस्टर 14 दगदने तावन तूं पयस आसतली 14 ते जावन दी स्टार्ट दगदने तावन ओके नितीवंतपणाच्या बुनादीचेर हांव तुका थीर करतलो प्रेज गॉड म्हळ्यार नितीवंतपणाच्या बुनादीचेर हांव तुका थीर करतलो आमकां देवान आमकां ऑलरेडी खाचे नितीवंतपण दिला नितीवंतपण म्हळ्यार रायट स्टँडींग विथ गॉड म्हळ्यार देवा सारके जस्तो स्वभाव तर आमकां दिला नितीवंतपणाच्या बुनादीचेर हांव तुका थीर करतलो दगदने तावन तूं पयस आसतली केदाळा हांव देवाचे नितीवंतपण जाला नितीवंत जावन आसली प्रजा
हांव पातकी न्ही हांव नित्यवंतपण जोडलेली पर्जा जावन आसा सत मानता जाल्यार दोग जाण येता पयस आसतले हांव कसलेच भे तुका आसचें ना केदार हांव चिंता हांव पातकी हांव थंय गेलो जाल्यार तशेंच घडटा केदार हांव देवाचें नित्यवंतपण हांव समजता जाल्यार हांव भावाक सत मानता जाल्यार कसलेच भे तुका आसचें ना आकांत हांव तूं पयस आसतलोय खंयची आकांत तुजेर येवचें ना नाजाल्यार तूं चिंता हांवें तशें केलां न्ही त्या देखून म्हाका अशें देवान शिक्षा दिल्या कोण ना हांवें केलां तशें त्या देखून म्हाका अशें जालां कोण ना म्हजी चिंता तशें आसता केदार देवान वय हांवें कितेंय आसूं पुरो पूण जे हांवें केदार जेजूक स्विकार केलो जेजू मुखार म्हजी फातकां वळखलो हांवें सांगली उसारली जेजू मुखार काय जालें हांव नवी रचना जालो हांवें देवाचें नित्यवंतपण जालें केदार हांवें जेजूक सोमी सोडून स्विकार केलो तेच घडी भवार्थान पुरा गेले तरी एक नवे जाले त्याच्या मुळे म्हज्या जिवितांत खालें जाता दोन येता तूं पयस आसतलोय कसलेच भें तुका आसचें ना आकांतांत तूं पयस आसतलोय तो तुजे सशी येवचें ना तो तुजे सशी बिलकुल येवचो ना केदार हांव देवाचें नित्यवंतपण म्हूण हांव जाणा जाता म्हाका देवाचें नित्यवंतपण म्हजें न्ही म्हज्या कामा वरवीं न्ही हांवें केल्ल्या खंयचेय पुण्य काम दान धर्मा वरवीं न्ही हांव नित्यवंतपण जालां जेजूक म्हजो सोमी सोडून स्विकार केल्ल्या वरवीं ताणें केल्ल्या कामाचेर भावार्थ धरल्या वरवीं हांव आज देवाचें नित्यवंतपण जाला प्रेज गॉड 17 गेला सिस्टर देवाचे तुझे विरोध वापरूंक गेल्ले खंयचे साथेर सुपड जावचें ना तितलेंच न्ही तुझे विरोध खंयचे पुरो हाचेर कोणीय कुतांत्री करूं दी खालय करूं दी फाटल्यान खंयचे साथेर सुफळ जायना देवाचे उद्धार प्रमाणे त्या जाल्यार हांव देवाचें नित्यवंतपण म्हूण वळखून घेता जाल्यार देवान म्हाका विचून काडलां हांव देवा सारकी आसो हांव क्रिस्ताची कूड हांव म्हजे भितर आत्मो संसात्म्यापास बलिश्ट जावन आसा म्हूण हांव सत मानता जाल्यार तुजे विरोध वापरूंक गेल्ले खंयचे साथेर सुफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फोडकिरी म्हूण तूं रुजू करताली कोणी न्ही कोणी तुजे विरोध उलयता जाल्यार तुजे विरोध उलयता जाल्यार तूं खालें करतलें तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फोडकिरी म्हूण तूंच रुजू करतलें कशें देवाच्या उतरां मरिफात तूं देवाचें नित्यवंतपण जाल्ल्या वरवीं तूं जेजू क्रिस्ताची कूड जाल्ल्या वरवीं तुजे भितर आत्मो संसारात्म्यापास बलिश्ट जाल्ल्या वरवीं त्या जाल्यार खालें येता हर एक फोडकिरी म्हूण तूं रुजू करतलें हे सेरेस्पराच्या सेवाकाचे सुभाग पळय हे भाग आमचे कोणी आमचे विरोध कांय करूंक साध्यना देवाच्या उतरा प्रमाणे ते जाल्यार हांव ते भावार्थान स्विकार केल्या वेळार म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सेरेस्पर त्या वेळार सोडवण मेळटली म्हणल्यार आतां आमकां सोडवण ताणें दिवन जाल्या ताचे मुता मरिफात सोडवण आमकां लाभल्या सोडवण ऑलरेडी आमकां सुटका दिल्या हरी एका बनपासांतले पिड्यांतले शिरापांतले दुबलिकायांतले बंधनांतले काळोखाच्या राजांतल्यान उजवाडाक राजाक पावयला आनी फातका जावन आमकां ताचें नित्यवंतपण आमकां दिवं जाला आनी शिरापा जावन सुटका जावन अब्रामाच्या आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरल्यात आनी देवातय आमकां राजी ताणें केल्यात प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय रोमन्स 3:22 गेले सिस्टर हे नित्यवंतपण भावार्था मरिफात मनशाक लाभता जेजू क्रिस्तातें भावार्थ दवरलेल्या सगळ्यांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता आता हे नित्यवंतपण भावार्थ मरिफात आमकां मनशा भावार्थ म्हळ्यार आमकां कोत्ता जेजून कितें केलां आमच्या दोळ्याक दिसना ते दोळ्याक दिसना देवाच्या उतराचेर बरयलां ते कोण भावार्थ सत मानता दोळ्याक दिसना जाल्यार ताणें म्हजे पसून तो म्हजे जाग्यार तो मेला म्हजे पाताक ताणें खाण गेला ताणें खाण ताचे घाले गेला ताचें नित्यवंतपण म्हाका ताणें दिलां त्या देखून आमी म्हणटा आमी फातकाक मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर कुशेल्या कुडीन ताणें आमची फातका ववयली कोंगणे पवित्रपण दिलां इंग्लिशार रायचियसनेस म्हणटा आसा घेवन आमची पातकां ताणें ववयल्या वरवीं ताचें नित्यवंतपण म्हाका आमकां मेळ्ळां ताका म्हणटा हे नित्यवंतपण भावार्थ मरिफात मनशाक लाभता न्ही आमच्या कामा वरवीं आमच्या करण्या वरवीं हांव सदां मिसाल येता हांव सदां मागणें करता हांव सदां बायबल वाचता हांव देवाचे उतार हेरांक दिता ना हांव भावार्थ दवरल्या वरवीं जेजू म्हजो सोमी सोडून स्विकार केल्ल्या वरवीं त्या जाल्यार खाला ताचें नित्यवंतपण मनशाक
लागता जेजू क्रिस्तातही भावार्थ दवरलेल्या सत्तांनी पळया जेजू क्रिस्ताचेर कोणे भावार्थ जाला सकड कोणी जावन दी तो खंयच्या जातीचो जावन दी खंयच्या धर्माचो जावन दी जर तर ताणें जेजूक आपलो सोमी सोडून जावन स्वीकार केला जाल्यार काय म्हणटा कसलो तो भेद नासतना देव ते फाव करता प्रेज गॉड आमचो देव कशाच पक्षपात भेद करीना आमकां वता आमचो देव कसलो म्हणून तो पावस खोट्यांचेर घालता बऱ्यांचेर घालता वय तो पार्शलिटी घालता गे ताणी मिसा वसनात ताणी अर्ज दिले तांच्या घरा पावस पडून रावता गे या वात पडून रावता गे ना देव तसो न्ही देव कसलोच भेदभाव या पक्षपात करिना हे केदार आमी भावार्थ दवरता ताका भावार्थ इम्पॉर्टंट देवाचे उतार समजायचे जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल भावार्थ फाउंडेशन भावार्था वरवीं मात्र आमी सत्पान करता आमकां भावार्था वरवीं आमचे पूर्वज देवाक मानवाले भावार्थ नासतना भावार्थ आमी कोणाचे देवाक मानूंक जाय हे पळय भावार्थ दिसता त्या देखून भावार्थ कितें म्हूण जायते कळीत नासल्या वरवीं देवाच्या उतरा विरोध जायते नकारात्मक या नाना तराचे विरोध उलोवन आसात आनी संसारीचे रितीन चिंतात एक कशें साथ दी एक कशें साथ दी एक कशें साध्य आसा गी हांवें उडोवन एक व्हिडिओ पळयलो आमचो ब्रदर सांगतालो ताले पियोवणे असल्या व्यक्तीक ताणें म्हणटा देवाचे उतार सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा हांव करता ती कामां करतलो ताचे वर्ती कामां करतलो पळय तो पियेल्यार आमी खाले म्हणाचे भावार्थान जेजू तुजे रगत पियेता वय न्ही रगत पियेता तो ताचे ते जियेता तूं ताचे ते जिवन आसाय केदार आमी भावार्थ सत म्हणटा जाल्यार खंडीत कार्य ताच्या विशयांत एक लोक म्हणटा हे ताणें कशें सांगचें हे कशें साध्य म्हळ्यार ताचे सेन्स नॉलेज मॅनेज अनेक रितीन तो सेन्स उपयोग करून वो असा सोडून देवाच्या उतराची गुण खरी समजून नासल्या देखून तो व्यक्ती तशें उलयता हे कशें साध्य जाता तशें उलोवचें सारकें न्ही म्हणून केदार आमकां भावार्थ कितें म्हूण कळटा या जेजून कितें केला ताच्या चड कामां करूंक आमकां ताणें पदवी दिल्या ही आमी सत जाणा जाता जाल्यार मात्र आमी ताच्या विरोध उलोवंक वचना भावार्थ कितें म्हूण गोत्तुना या जेजू विशयी सारकी समजून ना जाल्यार या संवसारी नॉलेज या म्हजो भावार्थ मोनाचो भावार्थ जाल्यार खंडी जावन तुका असली सवालां येतात जेजून कशें खाणा शहरांत उदक असलें काले गेलें दाखोरोस निमाण्या जेवणांत दाखोरोस रगतान बदललें जाल्यार भावार्थान खरी एक संत्य करूंक साध्य आसा ते भावार्थ हांव खंयच्या रितीन उपयोग करता देवाच्या राजा खातीर या म्हज्या फायद्या खातीर देवाच्या राजाक उपयोग करतना खंडीत जावन देवाच्या उतरां पावना गेल्यार ताची अलौकीक रिजल्ट म्हाका पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड त्या देखून आमी नितीवंतपण म्हणटा रायट स्टँडींग विथ गॉड देवा सारकेचो स्वभाव केदार मेळटा आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही तुमी कालेय करूंक तुमचे नितीवंत म्हणून केदार जेजूक जेजूचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं देवाचे क्लेम जेजू क्रिस्ताचे भावार्थ दवरलेल्या सट्टांगी कसलो तो भेद नासतना देव ते फोवो करता ऑलरेडी ताणें आमकां फोवो केला ताच्या जेजू ताच्या पुता मरिफात प्रेज गॉड हालेलुया 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 गलिशियन 1:4 गर्ल सिस्टर आमच्या देवा बापाचे खुशे प्रमाणे ह्या खोट्या काळांतली आमकां निवारचे खातीर क्रिस्तान आमच्या पातकांपासून आपणाकच भेटयलो पळय देवाचे आमच्या देवा आनी बापाचे खुशे प्रमाणे ही बापाची खुशी जावंसली आमचो देव आमचो बाप ताची खुशी प्रमाणे कशी काले म्हळ्यार ह्या खोट्या काळांतली आमकां निवारचे खातीर खोटो काळ ह्या संवसारांत आमी खोट्या मध्ये आमी जिवन आसां जाल्यार क्रिस्तान आमच्या पातका पासून आपणाकच भेटयलो प्रेज गॉड निवारचे खातीर आतां ताणें ऑलरेडी आमकां निवारण जाला क्रिस्तान काले आमच्या पातका पासून ताणें फाता करूना ताचे झुजू न्ही आमचे झुजू तो झुजलो जायते फावटी आमी चिंता देव सैताना विरोध देवाक सैताना विरोध झुजची गरजच ना तो फू केल्या बरोबर तो झुजू आमचे झुजलो मनीस आमचे खातीर तो मोग देवाचो ताचे झुज न्ही आमचे झुज तो झुजलो आमी झुजल्यार आमकां विक्ट्री मेळना त्या देखून तो मनीस येवन ताणें आमच्या जाग्यार आमचे झुजलो आमच्या जाग्यार तो मेलो आमचे पाताक ताणें कान गेले आमचे शिराप ताणें कान गेले आमचे पाताक ताचे वयर घाले
त्या देखून आमकां मेळ्ळा ताका म्हणजे करपाक ग्रेस आमी गेल्ले खामावरवी सादेत नाही खाली भावार्थ दवरल्या वरवीं भावार्थ सत मानल्या वरवीं ते आमकां लाभता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी देवाच्या उतरांत चड आनी चड घट जावचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या देखून काय जाता ते भावार्थ मेळ्ळ्या वरवीं कितें 91:10:11 काय म्हणटा पळय Keep 91:10:11 कसल्यांच वाईट तुजेर येवचें ना मारीची हा. बिडा तांबासरशी पावची ना तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या प्रेज गॉड केदळा म्हाका ते भावार्थाचे नित्यवंतपण आसा म्हळ्यार फाटी येता जाल्यार कसलेच वायट तुजेर येवचे ना मारीची पिडा तुज्या थंबासरशी पावची ना तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रक्षक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या प्रेज केदळा हांव त्या देवाचेर भावार्थ दवरता ताच्या आश्रयाखाल हांव जियेता ताच्या सवळेंत हांव रावता जाल्यार ताका म्हजो सोमी सोडोवनार स्विकार करता जाल्यार हांव त्या भावार्थान हरी एक सत मानूंक तयार आसा जाल्यार म्हजी चिंता हांव बदलूंक तयार आसा जाल्यार हांव क्रिस्ताची कूड सत मानता जाल्यार म्हजे भितर आत्मो संसात्म्य प्रास बलिश्ट आसा म्हणून फाटी येयल्यार खरी एक देवाचे उतर म्हणटा कसलेच वायट तुजेर येवचे ना मारीची पिडा तुज्या तंबासरशी पावची ना तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रक्षक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या पळय ताणें आज्ञा दिल्या ते प्रोटेक्शनाक तो आज्ञा दिता त्या खातीर म्हजें काम जालें भावार्थान सत मानचें देवाच्या उतरांत तशें बरयलां हांव तें सत मानूंक तयार आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते अनुभव करूंक पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 कोणा मनी काही सांगू आसा की टेस्टामनी आसा की काही 5 मिनटां आसात कोणी सिस्टर 12:28 कोणा मनी उलोवंक आसल्यार सांगा प्रेज गॉड Proverbs 12:28 प्रामाणिकपणाचे वाटेंत जिवीत आसा पूण खोटी वाट मरणाक पावयता कोण प्रामाणिकपणाच्या वाटेन काय आसा जिवीत आसा कोण खोटी वाट खंय व्हरता मरणाक पावयता तर मरण जाल्यार काय करीचे मरण म्हळ्यार दोन म्हणजे आसा एक देवाचो पयसाचें मरण आनी कुडीचें मरण आसा पयली केदळ आमी देवाचो पयस येता कुडीचें मरण घेता पयली देवाचो पयसाचें एक मरण आत्मीक मरण त्या आत्म्याचो पयस येता आमी नासता ते संसार जाल्ल्या वरवीं कुडीचें मरण घेता केदळ प्रामाणिकपणाच्या वाटेन जियेता ह्या देवाच्या उतराक आमी प्रामाणीक जावन आसा देवाच्या उतराक आमी उबे करता जाल्यार एकाले आसा जिवीत लायफ म्हळ्यार जाता आमचे फुल्ल आयले तांचे तुजे उतार तुज्यो चिंता तुजे आलोचन काय म्हणटा इमोशन निर्धार हर एक गजाल तुजे जिवीत जाता ते प्रामाणिक जिवीत जायचे जाल्यार प्रामाणिकपणाचे वाटेंत जिवीत आसा तेन्ना हांव देवाच्या उतराक प्रामाणीक म्हण दाखयता हांव उबे करता जाल्यार जिवीत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 निमाणे आमी गेल्या जॅकब 1:22 आनी 25 काय म्हणटा पळय सगळो देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना त्या उतराप्रमाणे तरी जाय ना तर तुमकांच तुम्ही पटयतात देवाचे उतार तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना पुढे सर त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय ना तर कोणाक फटयता तुम्ही तुमकांच तुम्ही फटयतात वय तुमकांच तुम्ही फटयता कशें उतार ऐकून त्या प्रमाणे करिना तो आरश्यांत आपले सारखे पळयल्या मनशा बरी आतां आरश्यांत कडेन आमी तोंड पळयता तशें कडेन काले विसरता ना मुखार काले म्हणटा 24 24
उतर 24 गर्ल्स हा उतर ऐकून त्याप्रमाणे हा करीन तो आरशांत आपले सारखे पळयल्या मनशा बरी हा आपण सारखे तो पळयता आणि चलतच रावता आणि आपण कसो दिसता ते घडयेन तो विसरता हा तर कशें आमकां विसर पडटा वय न्ही मागीर कोणी म्हणे काय तुझे काय रे आमी पळयतना सारकें आसा कोणी म्हणे एकलें सांगलें अरे आमी काले गेले काळे लागला दोळे काळे काळे दिसतात एक्चुअली काय करेक्ट आसा आमी काले करता विसरता पळयला जाल्यार काले सांगले आमी फाटी येता पूण आमी काले पळयला आसतांत पळयना तशें देवाचे उतर एक अर्सो जावन आसा तो अर्सो पळोवन हांव फाटी येता जाल्यार ते खरे रुपया घालता जाल्यार मात जिवितांत म्हाका ताका देवाचे उतर म्हणटा आयकल्यार मात पावना त्या प्रमाणे करी जे करिना जाल्यार तुमकां तुमी पटयतात कशें देवासोबत अर्सो पळोवन म्हणजे जिवितांत कितें करेक्शन करूंक आसा खालें करूंक आसा हो अर्सो म्हाका दाखोवन दिता त्या प्रमाणे केल्यार मात्र म्हज्या जिवितांत रिजल्ट मेळटा ताका ही पतयत घाल म्हणटा पूण जो कोण स्वतंत्र दिता ते सगळे नियम शास्त्र सत्रायन वरोवन पळयता आणि ताची हा शिकवण विसर नासतना ती खरण्याने सांबाळता आणि तातूंत थीर रावता तो आपूण करता त्या सर कामांनी भागी जाता हा ते जाला पूण जो कोण स्वतंत्र दिता ते गुलाम करता ते न्ही स्वतंत्र दिता ते सगळे नियम कळ्ळें न्ही स्वतंत्र दिता ते सगळे नियम सत्रायन वरोन पळयता आनी ताची शिकवण आयकून विसर नासतना ती खरण्यानी सांबाळटा आनी तांचो थीर रावता जाल्यार तो आपूण करता त्या सर कामांनी भागी जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके काय कोणाक काय उलोवंक आसा की सांगूंक आसा की टेस्टमनी काय आसा की कोणी ना जाल्यार आमी एंड करया प्रेज गॉड हालेलुया विषय एक समजलो की आयज खंयची आमी सदांय वाचता ते खंयची आनी बिया विशयांत त्या बुकांत आसात स्क्रिप्चर प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके मंगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्घां दिता जायती सकाळ तुज्या उतरां मरी फात तुवें आमकां उक्ते केले पळय आमी क्रिस्ताची कूड जावन आसा हे सत तुवें आमकां उगडापय केले कित्याक ते जाल्यार क्रिस्ताची कूड म्हणून पातयेता जाल्यार तेंची वायट सत्य म्हज्या कुडीचेर कसलोच अधिकार ना तितलेंच न्ही म्हजे भितर आसलेलो आत्मो संसात्म्या प्रास बलिश्ट जावन आसा ते देखून खंयचेय वायट सत्यक भिवची गरज ना कितें तितलेंच न्ही तुज्या दुतांक तुवें आज्ञा दिलाय आनी भावार्थ मरिफात मेळटा ते नितीवंतपण तुवें आमकां फाव केलाय त्या सर उपकारा पासून आमी तुका अर्घां दिता कितें तुज्या हर एक उतरान बरयलां ते आमी भावार्थ सत मानून आमच्या जिवितांत त्या प्रमाणे आलोचन आमी बदलून आमच्या जिवितांत खऱ्या रुपाक घालूंक पळयतात म्हणजे सत्येन आमकां कुमक करचे पासून अर्घां दिता अशें एकल्यांनी हे बरोवन आमचे जिवीत जिवन तुज्या नांवां महिमा दी मागता मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन आमेन Amen. आमेन Amen. प्रेज गॉड Amen. Praise God. Thank you. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you, brothers, Thank sisters. you, Sister Benny. Thank Yes, you. okay. Sisters. Thank you, सगळ्यांकी जॉईन झाला. Yes. Pala Melia. Praise God. Thank you. Thank you. Praise God.